सोफोनियास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सियोनाचे धुवे, संतोषाची गितां गाव. इस्रायला, खुशालकायेन जोयजोय कर. जेरुसलेचे धुवे, आनंद भरीत जा. सगळ्या तुझ्या काळजान खुशालकायेचे उल्हास सोड. तुजेर फॉर्मोण पडलोलें तें सर्वेस्परान पयस केलें. तुझ्या दुस्मानाक ताणें भायर घाले. इस्रायलाचो राजा सर्वेस्पोर तुजे मोदें आसा. तुजेर आनीक विघ्न येतोलें म्हूण भिरांत ना. त्या दिसा जेरुसल्या विशीं उलोवन म्हणटलीं, सियोना, भियो नाका, तुजे हात गळूंक दिवं नाका. सर्वेस्पोर तुजो देव तुजे मोदें आसा. पदवेदार झुजारी तो. तुजे विशीं तो खुशाल भरीत जातलो. आपल्या मोगान तो तुका नवी करतलो. उत्सवाच्या दिसा जाल्ले परी तुजे खातीर खुशालकायेच्या नादान तो नाचतलो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. खरेंच देव म्हजो तारोक. हांव पातयेवन रावतां, म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बळ, ताचें हांव किर्तन गायतां. तोच म्हजो सोडवणदार. सोडवणेच्या झोरींतले संतोषान तुमकां उदक काडूंक मेळटलें. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक दिनवासात व्हडल्या ताळ्यान ताचें नांव घेयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक कर्तुत्वां. ताचे श्रेश्ठ व्हरतें नांव सगळे कडेन परगोट करात. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. सर्वेस्पराक स्तोत्रां गायात, कित्याक ताणें केलीं नवलां विस्मितां. शेकांशीक प्रितुमेचेर तीं पळोयात, गाजोयात. सियोनांत रावतल्यानो गितां गायोना करात. आनंदाचे उल्हास सोडात, कित्याक इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. जबाब. इस्रायलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें खरेंच व्हरतो. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिठीवेलें वाचप. भोव मोगाळ आनी अपुर्बायेच्या भावा भयणीनो, सोमया सोवें सदांच खुशाल रावात. नव्यान तुमकां सांगता, खुशाल रावात. तुमची सोंसणीकाय सगळ्यांक दिश्टी पडून दी. सोमी येवचो जालो, कसलेच हुस्के काडूं नाकात. पूण तुमकां कितें जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्ते करात. आनी आमा मनशांचे जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमचीं काळजां आनी मोना क्रिस्ता जेजू सोवें राखतली. देवाचें उतर हें. उद्गार. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला.
लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. पुस्कोळ लोकान स्नानदातार जुआंवाक विचारलें, आमी कितें करचें? आनी जाप दिवन ताणें म्हणलें, 2 आंगावलीं आसात ताणें, कांयच ना ताका एक दिवचें. आनी जेवंक खावंक आसा ताणें तशेंच करचें. 2 वसूलदारूय स्नान घेवंक आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, गुरुजी, आमी कितें करचें? ताणें तांकां सांगलें, तुमकां थारायलां ताचेकूय आनीक कांयच ओगळें घेवं नाकात. आनी शिपायांनी ताका विचारलें, आमी म्हूण कितें करचें? आनी ताणें तांकां जाप दिली, कोणाक पिडापीड दिवं नाकात, न्हय म्हूण कोणाचेर बोकलांटां घालूं नाकात. आनी तुमकां कितें दिसवाडो मेळटा तो घेवन दादोशी जायात. लोक देवाचे भासावणेक ओदीक ओदीक रावतालो. देखून सगळ्यांच्या मनांत जुवां विशीं हो विचार उप्रासूंक लागलो, होच बी देवान मागलोलो न्हय मू? जुवांवान तांकां सोमेस्तांक जाप दिवन म्हणलें, हांव तुमकां उदकाचें स्नान दितां खरें, पूण म्हजे म्हूण बोळवंत एकलो येता आनी ताच्या वाणाची वादी सोडूंक म्हाका फावना. तोच तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. ताचें सूप ताच्या हातांत आसा आनी तो आपली मोळणी आसडून नितळ करतलो. घोव आपल्या कोड्यांत भरतलो आनी तोंड पालवना तसल्या उज्यांत लासतलो. ह्यो आनी दुसऱ्योय जायत्यो बुद्धी दिवन तो लोकांक शुभ वर्तमान परगोडटालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.